त्याचे न्हू 3 पार्ट हाय, 3 बॉक्स हाय त्याची. हिंगा एक बॅड न्यूज हा नो इरार जालो ऑलरेडी. सो गाइस असोय तुमगेलो बुबू. सो गाइस कितें जाता तेका. गुड आफ्टरनून गायज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशें आहाय तुमी सगळीं? समजा सगळीं बरी आहाय मग. तेच भाशेन हांव, अलिशा आणि टायगर आमी आहाय बरी. आणि अलिशा हा यांचंय आपल्यागे काम करता. गुड आफ्टरनून गाइस, कशें आहात तुमी सगळीं? आणि गायज ते आयज न्हू घरा कसो काम करता. आणि टायगरूय तुमकां हिंगा दाखयता. टायगरूय बसोन आहा. सकाळी भायल्यान वचोन येयलो तो, बरो हेडोन येयला आणि आज सगळ्यात बसला. सो ताका डिस्टर्ब करचो न्हू, मागीर तो म्हाका घास मारू लागतलो हांवें डिस्टर्ब केलो जाल्यार. ओके गायज, आनीक म्हाका न्हू मातशें थंडी जालो हा. आय वॉज स्नेझींग. आख्खो दीसभर खोंकली आनी स्नेझींग करतालो. सो नाक बाब बंद जालो हांवें. पत्ती जाली थंडी. हांव नको कितको पत्ती जाली मग. बट एनीवेज गायज, तुमी चोयलो आसतलें कालच्या ब्लॉगान आमी आयकिया गेल्ली आनीक आमी चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स गेल्ले, एक व्हडले आनी एक दुसरे भाशेन गेलोले. सो गायज ती हांव फिक्स करतलो आयज आनी तुमकां दाखयता. ओके. सो गायज प्रॉब्लम कितें, जेन्ना तुवें आयकिया बाग कसली वस्तू घेयल्यो न्हू ते खूद फिक्स करपा पडटा घरा कडेन. सो ते मातशें प्रॉब्लम. सो आतां मातशें ते चेस्ट ऑफ ड्रॉवरा कडेन मातशें झगडों पडटलें म्हाका. सो ह्या तकली इरार करूं पडटली, कित्याक न्हू हांव तेसो एका मातशें वीक आहा. म्हणजे फिक्सिंग करपाक म्हाका इतलें हें जायना. म्हणजे हांव नाका कितें दाडा आहलो जाल्यार करपाचो. हय, तेका लागून गायज हांवें अलिशा सांगलेलें आयज तूं घरा कडेन सब काम कर गो. मग एक्चुली हांव केदो करपा आहलो तें, बट म्हाका न्हू बरें दिसना आहलोलें. आनीक सारको आख्खो सारको शींक मार नाक म्हाका तांबडी करून उडयलें सारकें. सो अलिशा सांगलें मातशें राव दोगांय फिक्स करया मग. बट एनीवेज तें कामार बिजी आहा. पयलो न्हू हांव ट्राय करतलो म्हाका जाता ते भाशेन फिक्स करपाक. आनी ना जाल्यार चोया आहा न्हू आमगे मॅकानिकू अलिशा. सो तेका पळयतलो. ओके. सो गायज चोया करया स्टार्ट आनी तुमकांय दाखोवया. ओके. सो गायज तेजे न्हू 3 पार्ट हाय. वन कितें 3 बॉक्स आहाय तेजी. 1 2 3 हय. चोया कितको करपा आनी कितें तें. सद्या हो फर्स्ट पार्ट तेजो आनी हो जावन आहा तेजो सेकंड. हो सेकंड हें तेजो बॉक्स. आनी आणि हो जावन आहा थर्ड. ओके. सो चोया कितको. to start with the first box. I need to start with the first. Yeah. सो गायज बरें जालें. अलिशा मॅकानिक बरो आहा फर्स्ट करपा खंय. आनी हांव तिनूय घेवन येयलो मगो. No, I think it's written on there. So easy ha then to इजी आहा तें, बट चोया ना फर्स्ट पयलो करपा मगो. फर्स्ट आय हॅव टू ओपन फर्स्ट. Yeah. ओके गायज, अलिशा सांगता ते भाशेन करया. ऑलरेडी कासार जाला हांव गायज. तीन बॉक्स पात म्हणल्यार Yeah, but you should have I think gotten I'm one. gonna- I told you first. आय थिंक आय एम गोना रिमूव दिस. Okay. गायज शी हात मग घायलोले, बट तीन बॉक्स पात तिंगा जाली गरमी. ओके. आय विल कीप. आनी गायज चोय आख्खे टिश्यू हेंच दवरलाय कित्याक म्हाका न्हू स्नीजिंग जायत आहा. सो हांव नाका कितू स्नीजिंग जातलें तें म्हाका आयज. ओके. लेट मी ओपन दिस फर्स्ट. Guys, अब तुमकांय रायतलो ना म्हाकाय रायता. सो गायज इरावपा जाय मग तेका अलिशा राव म्हणलो हांवें. सो गायज पयलीं सद्या ओपन करया आनी चोया कितको आहा तें. ओके. ते फिल्मोन काडटलें तें, नाजाल्यार बरें ओपन तें. आणि guys, ऐसा काम प्रोसेस ना. सो चोया आयज कितको तकली पिड्या लागती. बरें दिसना न्हू. That's why I was saying that we wait till Anika comes. सो गायज चोया तेजे डिफरंट पार्ट. ओके. एक्चुअली चोयता मुखार टायगर आपण येयलो रोखडो फिक्स करपाक. आतां हेडा येयलो तो हांगा. What happened, my boys? You want to play? Huh? तू खेळ करून जाओ. सो गायज आतां येयलो म्हाका टायगर इरार करून. तेका आनी बॉक्सां पडना. आतां बॉक्स ओपन केलो न्हू येयलो तो आपल्या नाटक करून. सो गायज सगळे पार्ट सेपरेट करूया पयले. यू वॉन्ट टू हेल्प मी? या, यू वॉन्ट टू हेल्प? यू वॉन्ट टू हेल्प दादा? सो गायज तेक कितें जाता तें तो आपण रोखडोच रेडी. हा वय गायज इतली हेडी आहाय आनी हे आहा सगळी क्लॅम्पां. ही सगळी मॅथमॅटिक्स म्हणजे वयल्या वयता दिसता म्हाका तकली वयल्या.
I don't know. Let's see Are you sure you want to do it? Because there's no point in removing it. if I can fix it, no? Yeah. So guys, I don't know what करपा दे. If you want to wait, Anika will get the smaller version of this. Yeah. She can help you. Let me call Anika. So guys, आता फोन ऑफ फ्रेंड कोता है एनिका फोन मात है. So इथे ते कित सांगते. I don't know if I can fix this. This ना मगा fix आता है इसमें मुकोड़े. But still try करूया. टाइगर हा ना help करपा मगा. अच्छा टाइगर help करपा हा. So guys, जोचे मका टाइगर fix करू देना आपण दोन हात हिंगा सुस्सेगात. Move. Go. हा? तू फिक्स करता ते आता सो गाय जायचं मग घास मारो भोवता फिक्स करू तो आता न्हू सारको स्टायल करता ताका लायक बॉक्स म्हणल्यार सारको पिसो आनी दिना वचय फिक्स करपा तू कोता हांव करूं सांग बेगीन First, we need to get rid of the rubbish. ओके गायज हे बरें टास्क आहा सारकें डिफिकल्ट आता आलिशा आपल्याला काम सोडला आणि येला मेकॅनिक काम गेलो आता सो हॅक की जात ते आली You saw? Tiger, You sit here. You as sit it is, here. we don't know what we're You sit doing. here. Okay, I have the ones on that periphery left. These are screwed on and left and right are screwed on. So guys, chest of drawer fix करपा हांवें ट्राय केली आणि म्हाका जिवा बरें दिसना आणि हांवें तो प्लॅन ड्रॉप केला सद्याक कित्याक न्हू आलिशाकूय म्हाका हेल्प करूंक मेळना कित्याक ते कामारूय बिजी आहा पत्ते ते कसो पडटा आनीक हय पासेस पिड्या जाता आनीक तेच भाशेन म्हाका बरें दिसना न्हू जिवाकू सो एनिका येतोलें जेन्ना संडे कितें येतोलें तें सो तेन्ना घडये आमी फिक्स करतले ती ओके सो सद्या आतां प्लॅन ड्रॉप हें आहा तितलें काडटा सगळें पत्ते बॉक्सां घालता आहलो तशें कांय मिस जावपा जायना एस तशें That's what कितें she told you. या सो कितें मिस जालें जाल्यार मागीर जालें तें ओके सो हांव सगळें काडटा जाग्यार घालता आख्खें मॅस केलां गायज हॉल्स हे सायडी आनी हे सायडीनूय आहा सगळें ओके सगळें पत्तें जाग्यार घालता आनी मेळटा तुमकां. So guys, the comment of the day. The comment of the day is from Lority Gonsalves. Lority says, "Hi Ali and Mercy. You guys are awesome as always and most adorable couple. May Lord bless you abundantly. Keep it up. Yes, Nana is absolutely right. Ignore all negativity. Believe in Jesus and keep shining. We love you all. Loads of love to Nana." Thank you so much, Lority, for the lovely comment. Honestly, it means a lot to us. बरें दिसता आनी स्पेशली न्यू जी कोण कमेंट घालता न्हू आमकांय बरें दिसता चोवपा रे आनी न्यू कमेंट येयलो आनी न्यू सबस्क्रायबर रागेलो बा म्हूण ओके सो तुगलो न्हू आमकां सगळे कमेंट बरें दिसताय गायज थँक्यू आमकां सगळे कमेंट आमी वाचताय तेन्ना आमी इतू हॅप्पी जाताय सारकी आमकां खरें वी डोंट हॅव इनफ वर्ड्स समटायम्स टू इवन रिप्लाय आनी आय से इट जेन्ना म्हाका कमेंट येता तेन्ना हांव रिप्लाय करता तेन्ना सांगता दॅट आय डोंट हॅव इनफ वर्ड्स टू थँक यू इनफ नॉट जस्ट मी एंड मसी आमकां दोगांयकूय लायक मामी वाचता आनी हांव मुगे ग्रॅनी वाचून दाखयता दे ऑल गेट हॅपी मसीगे भाव गोंय ती वाचताय सगळीं वाचताय आमी कमेंट्स वी ऑल गेट हॅपी आनी आमी सगळीं तुमकां थँक्यू म्हणपा सोदताय लायक फॉर सपोर्टींग अस तुमगे सपोर्टान आनी तितली मोटिवेट जाताय स्पेशली मसी बिकॉज ही लव्स टू एंटरटेन यू ऑल तुमकां लायक हॅप्पी करपा आनी जेन्ना कमेंट येताय न्हू की मसी तुगे व्लॉग चोवन आमी इतू हॅप्पी जाताय आमगे टेंशन आहाय ती पयस वयताय that makes us feel more happy that you all are happy amge vlog zone so thank you so much once again amge ji vlog choitay ani kon choinay think mashe sangay like choyay mon like tumge family friends share koray guys soglan kode like tenkay choidi tenkay mashe happy zay di tum jatay teshkon itla म्हणपा सोदता ani keep supporting us keep watching keep commenting आमकां आनी तितलें मातशें हॅपी कोराय ओके दॅट्स ऑल आयज मातशें मूड मातशें डावन आहा मस्ती लागोन कित्याक तेका बरें दिसना म्हण जिवा बट अदर दॅन दॅट ऑल गूड वी लव यू ऑल टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ अँड कीप वॉचिंग आवर व्लॉग्स अँड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग
सो गाईज आता येयला मातशें कॉफी घेवन मातशें बरो दिसना जिवा गाईज आनी आख्खो स्नेझींग जाता. जेन्ना म्हाका स्नेझींग जाता न्हू सारकें इरिटेट जाता. आलिशा सांगलें म्हाका बरी ब्लॅक कॉफी कर गो म्हणून. आलिशान बरी गरम गरम ब्लॅक कॉफी दिल्या आनी तेच भाशेन गाईज ते म्हाका स्टिमूय दितले. ते रेडी करतले ते हें सोदता ते आमगे स्टीम घेयनाय ते खंय दवरला आहा ते मेळना ते सोदता. ओके ते घेवन येतले ते मागीर मातशें स्टीम घेता कित्याक आख्खो हेडेकीस जाता आनी चड इरिटेशन जाता सारकें. ताका लागून हांवें गायज ते एक्चुली हांव करपा न्हू हांव जेन्ना ट्राय करता नाका दिल्यार घोडटा सारकें उदक पळोवता म्हाका दिसता हे आख्खे टिश्यू काबार जातले. हे आतां हांवें न्यू उगोवन दवरलेले केदो दवरलेले ते म्हाका दिसता रात म्हणल्यार काबार जातले. इतली म्हाका त्रास जाता अशें करून जालें म्हणटरी. आनी सेम म्हाका गायज सामारा जाता अशें करून जेन्ना हे फिवर जाता न्हू पोलन म्हाका एलर्जी पोलनाचे रोखडे हे जाता ग्रासाचे सो हय तेन्ना एक जाता. बट हे पाटी ऑलरेडी सेकंड टायम जालो म्हाका. लास्ट टायम बरो नाहलो आनी आतां परत बरो नाहलो. सो गायज माता पयली बरी कॉफी आनी मागीर घेतलो स्टीम आलिशाचो या स्टीम दिता म्हणटा अशें. आनी गायज म्हाका स्टिमूय घेवपा लायक जायना ते न्हू मागीर स्टीम घेता तसो आनीक म्हणजे शींक मारतली आनी हांव नाका कितें जाता ते. बट एनिवेज स्टीम घेयल्या मातशें बरें दिसता. बट ते मुको न्हू जेन्ना तितून कितें घालताय न्हू ते विक्स कसली केसो ऑयल घालता ते विक्सा भाशेन ते घायल म्हणटरी गायज म्हाका ते न्हू हुस्कार घेता सो हांव फुगार जाता सारको. सो एनिवेज ट्राय करता स्टीम घेता आनी चोयता बरें दिसता जाल्यार. जिमा वचपा आहलो तेच भाशेन गायज तुमी जाणाय काल सांगलो हांवें एडमिशन आलिशा कोता म्हणून आनी हांवें चिंतलें आयज हांव जिमा वयता म्हणून. सकाळीं उठलो आनी हांग जड अशें जातालें. पयलो गेलो बरो न्हावलो फ्रेश जालो आनी सकाळीं येता म्हणल्यार म्हाका सारकी स्टार्ट हांव नाका कितें म्हणून नॉन स्टॉप शिंक स्टार्ट जालें. सो त्यान स्टार्ट जालें ते आजून काय शिंक मारीत आहा आनी नाक साप बंद जालो हाय. सो चोया आतां स्टीम घेवन बरें दिसता जाल्यार. ओके मेळया तुमकां पयली कॉफी मारया आनी मातशें वखदां मेळटा. ओके सो गायज मस्ती न्हू बरी थंडी जाल्या सडनली रातया भितो सो आनी हळू ते कोत्ते जावन तेका जायना जालें हेडेक जावलें तेका भरपूर आनी हांवें कामाचें बिजी उरलें कित्याक म्हाका काम असो काम कितें कोत्ता कॉन्सन्ट्रेट करूंक जाय न्हू आनी कामाचें आनी तें म्हणल्यार जायना जालें. हांवें म्हणलें सोंडी एनिका रावया म्हणलें. सो गायज तेका न्हू कॉफी पिल तो सो तेका स्टीम दिता आनी स्टिमर आहा मुखाडे तितून स्टीम दिता तेका. आनी हांवें न्हू क्रिस्टल्स हाडलेली हांवें हाडना एक्चुली हांवें म्हगे भयणीन हाडलो म्हाका टर्कीसून आनी एक्चुली सारके बेस्ट मेंथॉलाचेचे. सो ते घायले न्हू तितून नाक बस सोमती ओपन जाताय बरी. सो तें घालता तेका दितलें. ओके दाखयता तुमकां बरें जायना ते कडेन गायज नाजाल्यार तो येदोन म्हणल्यार ते चेस्ट ऑफ ड्रॉवर घोडपाचो बसून जायना जालें तेका. ओके वयता तेजे आनी दाखयता तुमकां. सो गायज वचय तुमगेलो बुबू आतां बुबू दिला स्टिमर दिला आनी आतां बुबू ते हें घालतलो मेंटल तितू कित्याक ते तेन्ना घालूं जाय गायज झुपकोन न्ही रे. यू स्विच्ड इट ऑन. ओके सो गायज हांव न्हू आतां बरी स्टीम घेता म्हाका सारकें ते ओकल काडनाले ओकलें जायत आनी गायज हें न्हू म्हाका घेवपा इतली भिरांत दिसता कित्याक न्हू तें इतली स्ट्रॉंग सारकें. इट्स व्हेरी गुड न्हू. सो गायज तुमकां दाखयता हातीचे घालता येयले. सो इट्स लायक दीस अशें करून आसता साखर अशें बट मोठे क्रिस्टल ते. सो एक दोन गायल्या पुरो गायज न्हू म्हज्यान न्हू ते सोसूं जायना म्हाका ब्रीथ करूं जायना. बट इट्स गुड. दोळ्यात दुख येता आनी सारकें मागीर आख्खें कितें जाता हांव नाका इरिटेट जाता सगळें. सो एनिवेज इथे थोडे उदक घायलो हा आनी चोवन केला चोवपा शकताय. हांव नाका दम दिसती पड जालें काय फूल हेजे दवर रे सद्या सारको जायना न्हू. हय सो मातशें जायना तो गरम आनी तेच भाशेन गायज चोवपा शकताय हेचोय तुमकां दाखयलें मुस्ता तो जाला आतां गजनी जालो तो एनिवेज तकली चलना आमगेली. सो चोयलो आसता तुमी. ओके सो एक दोन घाल्या चोडूय घालची न्ही थंडी जाता तेदोन गजनी जाता तो गायज. ना गायज थंडी जाली मग कांय ना म्हाका बट जेन्ना मागीर नाक हांवताय न्हू सो म्हाका आतां उलोवपा येना नाका सारकें इरिटेट जाता सारकें. ताचो टिश्यू काण नाक पसून धरले हिंगाय
सो बट तुमकां दाखयना ते Disgusting. What disgusting. नाक हांवताय न्हू. सो चोवपाक शकता गायज आतां स्टीम येयल तेका वयर आनी सॉरी घालता मुस्ता. सो बारीकशे उडयता 2-3 उडय रे. ओके. सो 3 उडयता 3 वयर उडयना कित्याक मुको तो मागीर सोसूं जायना. म्हाका बरें दिसता हाय. तेका लायक आलिशा ते स्टीम घे पूण मुको जाल्यार जायना. सो लॉक करूया गायज नाजाल्यार मुज तोंड लासून वचोन हे पयसू जाता. ओके. आनी आतां हे टिश्यू मेन सारके. सो गायज हो पार्ट तुमकां दाखयना तुमी इटली समथींग तुमी म्हणटा हे आनी कितें काय न्हू बट स्टील एनिवे स्टीम घेया गायज. बरें करून काव कर जालें ना सारकें काव. वयर ओड. म्हाका दोड्या वयता. आसूं बरें दोड डांप आनी इनहेल कर. गायज चोय बुबू चोयलो. चोय गायज कितें जाता तेका. सो गायज घेयनी तेका माशरान मेळटाय तुमकां. ओके. सो गायज चोय तेका कितें जालें तें हाडा बाळा लायल कितें बोरी बोल्लो. Bless you. So guys, हो ना सारको चड पावरफुल दोड दाम. जायना. या. सो गायज हो आतां जाय तोच काडटलो. सो हांव मातशें मेळटाय तुमकां. ओके. सारकें काव कर मातशी तें आख्खें घाल. सो गायज सॉरी हाली याक कोत्ता. सो गायज चोवपाक शकता तुमी. दोड दांपू जाय कुत्त्या दोन सारकें. I close my eyes but anyways guys तुमकां हांव मातशें शकता मेळटा. ओके. सो गायज फायनली हांवें स्टीम घेयली. सो या कशें दिसता आतां मातशें रावता. आनी गायज जेवणा रूच ना मातशें पळोवन. आलिशा सांगला मातशें सूप कर म्हूण बरो बरें पेपर बागान सारको बरें गरम गरम जाय दिसता. तुमी जाणाय जेन्ना थंडी जाली म्हणटरी जेवपा रूच ना. आनीक हय. सो या आलिशा केसो सूप करता. हांवें सांगलें तेका बरें चिकन नाजाल्यार बरें बीफ घाल्यान सूप कर म्हूण. सो चोया आलिशा केसो करता सूप चिकन वो बीफ घाल. कांयच तुमी चोयल्या कोट्टा मुगे दोड्याचे. दोड हें जाले पफूय जाले सोमते आनी तांबडे जाले सारके. आनी गायज म्हाका न्हू अशें करून लायक जायना हांव बरो ना जाल्यार. आनी बेश्टी थोडी जालें ओके म्हाका. बट जेन्ना अशें करून नाक बंद फुगार जाता आनी स्नीजिंग जाता तेन्ना न्हू हांव सारको जाम पडटा. कित्याक न्हू म्हाका शींक मारताय ती सारकी नॉन स्टॉप सारकी लायक कंटिन्युअसली मारीत रावताय म्हाका. हे भाशेन न्हू की 1-2 मारतली आनी ना आख्खो कंटिन्युअस सारको. सो शींक मारून न्हू जाम पडटा सारको मनीस. सो येस. सो या मातशें स्टीम गेल न्हू केशें दिसता चोयता आनी बरो सूप बा खाता आनी मेळटा तुमकां मागीर. ओके. सो गायज हांव आलिशा चाडयता न्हू अशें करून बरो ना जाल्यार तुका बुबू जाला म्हणून. सो ते म्हाका चाडयता आतां पत्ते हे बुबू जाल मरे बारीक मरे तो बुबू धाकटो भुरग्यां जाता ते भाशेन. सो एक्चुली म्हाका हें ना गायज इतलें कांय जालें ना. हाली म्हाका इरिटेशन जाता सारकें इरिटेट जाता तकली उसोडटा आनीक पत्ती शीक येताय न्हू. आनी मेन थिंग म्हणटाय तें न्हू तें उदक नाका सारकें बेश्टें सारकें प्युअर क्रिस्टल क्लियर म्हणटाय ते भाशेन उदक बेश्टें नाकांतलें आतां बसोन आनी टक 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 गळो लागतालें आपण. सो या गायज केसो सूप पडटा आतां म्हाका. ओके. आनी तेणें सूप केलें म्हणटरी दाखयता केसो सूप केलो तो. ओके. मेळ्या तुमकां मातशें शकता. गायज तुमकां सांगलो न्हू हांवें आलिशा सूप कोत्ता म्हूण म्हाका बरो चिकन नाजाल्यार बीफ तें सूप करूं पडटा म्हूण चोय कितको आहा तें. टायगर आनी दोगांय बसून टीव्ही गायले आनी सुसेगाद टीव्ही सोंसमोता चोयताय चोय. ओके. आनी हांव नको सूप कितल्या पडटा तो म्हाका आतां काम काबार केलें तेणें. सो आतां वयतालें तें करपाक. बट तेंगे लाग चोय तें कितें जाता तें चोय टायगरा लाग किसो जाय ती चोय. तें कितें रे ती केशो लागू मुगेल्या बाबा. दाडा बरो ना मरे दाडा सीक आहा. मामा कित्या न्हिदोन आहा. तूं मामाचें न्हिदोन आहा मरे व्हडलो हड्ड्याचें न्हिदोन आहा मामाच्या. सीक आहा हांव बरो ना हांव आनी तो मामाचें न्हिदोन आहा. गुड बॉय तें. तुका हेल्प करपा जाय गो सूप करपाक. कांदो बा कितें कातरून
कांदो ऍक्च्युली थोडी बरो गाईज कांदो कातून दित तुका हांव जाय जाल्यार I would put it in the chopper. हय ना ऍक्च्युली थोडी न्हू बरो कांदो सिरप लेगीत कोण पिताय दिसता म्हाका थोडी सो या गाईज आमकां सूप केदो पडटा आनी मागीर तुमकां दाखयता ओके सद्या ती सोफार बसून थंय टीव्ही चोयताय आनी हांव नको कितल्या सूप पडटा तो बट एनीवेज हांव आतां चाव पिलो न्हू आय मीन कॉफी पिलोलो सो या सूप पिता सूप कसो करता पयलीं सद्या तुमकां दाखयता ओके सो गाईज हालींशा आपले सूप करता जालो गो रेडी Yeah, done. ओके सो गाईज वॉट यू पुट बीफ और चिकन Beef. सो गाईज असे सूप जालो रेडी ओके आनी बीफ घालून केला Pepper gailo subezu. ओके सो गाईज म्हणजे आज सारखे आवाज बा गेलो नाक बा बंद सारखे न्ही गो Yeah. सो या गाईज या आता सूप खाया आनी सांगया तुमकां केसो चलता Gandita somta, okay? ओके सो गाईज आता मातशें येयलो सूप खाया आनी चोया हालीशागे सूप केसो चलता ओके आनी तुमकांय सांगया गाईज सूप केसो चलता बरो जाला सूप गाईज बट इल्लेशें मीठ जाय I'm gonna put a little bit salt. हरशीं बरो आहा टेस्टाक आनी थोडेशे पेपरूय मायजू घालता कित्याक थोडी जालो आहा न्हू पेपर जाय दिसता आनी ओके गाईज आतां हांव सूप बा खाता आनी तुमकां मागीर मेळटा ओके सो गाईज हांवें आमगेलो सूप बा खायलो बरो गरम गरम आनी बरो जाल्लो सूप मातशें मीठ उणी आय मीन मीठ उणी हाडलें आनी थोडेशे पेपर म्हाका सदांच मायज जाय पडटा सो एट दी एंड सूप बरो हाडलो हाली इट वॉज नायस Beef gailo ani bol lagta. बीफ गायले गायज बरो लागता सूप आनी मटन हाडलो जाल्यार म्हाका दिसता आनी बरो लागपा Yeah, amko asso na guys. एनीवायज गायज ह्यो न्हू बंद तेदो रुची येताय व्हडल्यो व्हडल्यो मटनाच्यो सुपाच्यो हेज्यो एनीवेज हायलो सूप बरें दिसलें मातशें आनी गायज तेच भाशेन न्हू हांव मागीर लेट हांव जेन्ना न्हिदपा वयतलो तेन्ना आनीक पाटी स्टीम घेता हांव कित्याक मुगे आतां सद्या नाक सा बंद जालो हांवें आनी हांव तोंडान ब्रिथींग करता ओके आनी मागीर स्टीम गेली म्हणटरी मातशी ओपन जातली न्हू न्हीद पडपा बऱ्या पडटली ओके गायज आनी उरलो तुमी चयलो आसतले आनी कांय ना तूं कितें सांगपा जाय आली Yeah. So आमगे एकले subscribers हाय गोंय गेलो हाय ती जुलिया पेरेरा म्हूण सो आय सेंड कमेंट गायलो जायत दिसताले घालूंक ना तेणें सो आय गॉट टू नो टुडे दॅट ती गोंय गेलोली आनी चोयल्या तेका तेगे गोंय एक्सिडेंट जालो खंय ऑन 3rd Jan. So they are on bed rest at the moment. So she was like, pray for me. I म्हणले मोना आमगेल्या सगळ्या like you know I will tell everyone so everyone can pray for them कित्याक गोबायल दोगांय बेडाचे हाय म्हणले इट्स नॉट अ जोक नो या दॅट्स वाय सो आमी सगळीं मागया तेंचे पासत की ती बरी जाल्यार पुरो म्हूण बेगीन यू नो सो गायज आमी न्हू आमी आमगे मागण्या घालतली तेंकां आनी तेच भाशेन गायज तुमी जेन्ना प्रे करताय तेंच्याय पासत मागाय ओके आनी आमी नानाकूय सांगलां आमगेले नाना तेज्या पासत न्हू आनी दुसऱ्यानूय आमकां जाय जाणां सांगलां आपल्या मागण्या घाल आपल्या पासत माग न्हू सो आमी सगळ्या पासत मागतली ओके आनी स्पेशली नाना तेंगे जेन्ना तेंगे हें आसता नवा तुमी सांगिल्ले ते भाशेन ती सगळ्या मागण्या प्रेयर मिटींग आसता तेन्ना ती सगळ्या मागण्या घालतली ओके गायज आनी समजा बेगीनूच तुमी बरी जातली सो गायज इतलें म्हणपा सोदता सगळ्या टेन्शन आसताय यू नो जाय जाण बऱ्यो आसनाय चड टेन्शन घेयनाकाय आपणागे हेल्थाचे यू नो मातशें कॅर घेयाय आनी चड फोकस हेल्थाचे कराय नरेलावा रादर दॅन स्ट्रेसिंग आउट अबाउट इट यू नो आनी हॅपी राय जात तितुली जात तितली हॅपी रावय गायज हांव जाल्यार म्हणपी जात तितली हॅपी रावय टेन्शन सगळ्याकू आसताय बट ती अवॉइड करपा जाय आनी हॅपी रावपा जाय ओके Yeah, that's what. So you should always stay happy. मुखार कितें जाता तें मागीर चोया पयलीं एटलीस्ट पयलीं सद्या यू नो यू नीड टू बी स्ट्रॉंग फॉर युअर सेल्फ आपणा लायक यू नो आनी लायक यू नो जस्ट प्रे टू गॉड एवरीथींग वील बी फायन यू नो इतलें म्हणपा सोदता सगल्या यू नो कोण मागपा लायले तेंचे पासत न्हू सगल्या पासत न्हू एनीवेज गायज आमी सदां सोमेस लोकां पासून मागताय आनी आयजो म्हण न्हू सदां इवन नाना सगल्या सगल्या पासून मागता ओके आनी कांय ना गायज जालें आनी तुमी चोयलो आसतलें I just want to say thank you to everyone. Nana, itu mog, you know, comment सगळे
सो थँक्यू व्हेरी मच नाना हितून मोग दिवपा आनी एज आय सेड नाना सगळ्या पासत मागतली बिनाकाय एक म्हणून सगळ्या पासत मागतो ती ओके इतले ओके सो गाईज दॅट्स इट आनी काय ना आनी आयज कांय दाखोवपाकूय मेळना म्हाका तुमी जाणा आसतली बरें ना आनी बरें दिसोय ना म्हाका अजून बट एनीवेज फाल्यां चोया कशें दिसते आनी मागीर फाल्यां तुमकां न्यू ब्लॉगान मेळया ओके सो गायज समजता आयचो ब्लॉग मेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्राईब बी करे गायज थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग गायज मोग आसून मेळया तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान टिल दॅन गायज बाय